शेनवारा गोमंतकाचो तिसरो वर्धापन दीस व्हडा उमेदीन मनयलो। ह्या वेळार गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक, गोमंतक टीव्हीचे वृत्त संपादक विश्वनाथ नेने आनी हेर गोमंतक टीव्हीचे कर्मचारी हाजीर आशिल्ले। सुरू करप हो तशें सोंपन आशिल्लो गोंयांत, कारण कितलेशेच टीव्ही जाल्ले जाल्ले कितें की एवरी रिपोर्टर हू नोज टू हँडल नॉट इवन कॅमेरा मोबायल स्टार्टेड इज ओन चॅनल. सो इट वॉज अ चॅलेंज, कारण आमकां फक्त टीव्ही सुरू करपाक नाशिल्लो, आमकां एक बेंचमार्क, आमकां एक स्टँडर्ड ऑर्गनायझेशन फाटल्यान आसा आनी एक बरो टीव्ही तातूंतल्यान कितें तरी बरें जर्नलिस्टीक मिडिया कितें तरी बरे तरेन करपाक जाय अशें दिसतालें. त्याच टायमार हांव एक्रेडिटेशन कमिटीचो चेअरमॅन आशिल्लो. थंय पळयल्लें हांवें कशे तरेन टीव्ही रिपोर्टर एक्रेडिटेशन घेतात आनी भायर टीव्ही चॅनल म्हणटा करप्शन जाता. प्रत्येक जण हातान मोबायल घेतलो, पॉलिटिशना कडेन पयशे घेतलो, न्यूज दिता, इतले लेवलाचेर पाविल्ले. अशे वेळार आमकां दिसलें कितें तरी एक स्टँडर्ड मिडिया हाऊस तयार जावपाक जाय कनेक्टेड विथ इलेक्ट्रॉनिक मिडिया. तर गोंयांत भितर आमी काय सॅटेलायट वचपाक शकना, पूण आमी स्ट्रगल करतात. फाटल्या 3 वर्सां म्हाका दिसता आमी बरे रिपोर्टर केले. म्हणजे नवे आमचे कडेन जे टीव्ही डेस्कार आयले किंवा न्यूज रिडींग करपाक आयले न्ही, रिपोर्टर म्हणून आयले, हे सगळे फ्रेश आशिल्ले. म्हणजे युनिव्हर्सिटींतल्यान तेन्नाच भायर सरून आमचे कडेन तेणें फर्स्ट जॉब केलो आनी तांकां सगळ्यांनी तयार जालो. ते आज म्हाका दिसता आफ्टर 3 years आमी जेन्ना फाटल्यान वळून पळयतात ते सगळे लोक तयार जाले. आमचे कडेन बेस्ट ऑफ म्हाका पयलीं फीडबॅक मेळटा, आमचे कडेन बेस्ट न्यूज ते म्हणटात तुमचे न्यूज रिडर सामके प्रोफेशनल, आमकां ब्रॉडकास्ट नेटवर्कार जशें दिसता तशें तुमचे उलयतात, तशे तरेन सादरीकरण करतात. आमचे कडेन डेस्क बरो आसा, आमच्या डेस्कार लोक जाय, जर्नलिस्ट बरे तयार जावन ताणें एक बरो मिडिया तयार करप हें फक्त आमचें काम न्ही, हें सगळ्यांचें काम. सगळ्यांनी मिळून, कारण तुमकां स्वताक सांगपाक मेळटलें आफ्टर 10 years की अरे आमी तेन्ना मिडिया एक बरें पावल घालें आनी बरें ताका एक बरो स्टँडर्ड आमी हाडून दिलो.